Souza. Após uma edição de Chauta, concessão mais chamada Larga Amistad, Sharon Gaias. Azul, Sharon Gaias. Pavitra Samaru, तसेच प्रकाश रेबेलो सांसुसेवरो आपलं माझी साचरण करतात. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसो.
विश्वास तुझे कुटुंब राखणे समाय आणि तुझ्या गोपात आमकां बळगून दवर या निमित्ताच्या सुम्या तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आणि राजवसलिता सस्ताच्या सस्ता इसाया प्रवादीच्या पुस्तकातले वाचक उजियारायाच्या मरणाच्या वर्साक हांवें सरेस्पराक एक उंची वासणार बसयलो पळयलो. ताच्या नशनाच्या सुग्यान मंदिर भरले. ताचे वयर असले सेराफीम हांकां जण एकल्याक सहज काकाटे असले. ते एकामेका अशे म्हणटले, पवित्र 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 दरबाराचो सरेस्पर देव, सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान. ताचे बोबेच्या आवाजान दरवट हाल्ले आणि मंदिरात दुवर भरलो. तेन्ना हांवें म्हणले, हाय म्हजे बेटा, म्हजो नाच जालो, कित्याक हांव एक मेल्या वाटांचो मनीस आनी मेल्या वाटांच्या मनशा मदें हांव जियेता आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दरबाराच्या सरेस्पराक पळयला. तेन्ना सेराफीम मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडिल्लो एक इंगलो हातान घेवन म्हजेशी उबो लायलो. ताणें तो म्हज्या वांटाक लायलो आनी म्हणले, पळय, हो तुज्या वांटाक लायला, तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजे पाताक वखसाला. तेन्ना सरेस्पराचो ताळो हांवें आयकल्लो. ताणें म्हणले, हांव कोणाक धाडूं? आमचे पासत कोण वेतलो? हांवें जाप दिली, आपले हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. देवाचे उतर हे
करंबेलकरांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतले वाचन. भावा भयणीनो, हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिलो तो संदेश हो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे ख्रिस्त आमच्या पातका खातीर मेलो, ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो. केफासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टी पडलो. उपरांत एकूच फावटी 500 भावांपरांत 60 जाणांक तो दिश्टी पडलो. तांचे मदले 16 जण अजून पर्यंत जिवंत आसात, पूण थोडे मरण पावल्यात. उपरांत तो जाकोबाक दिश्टी पडलो आनी त्यानंतर समेस्त धर्मदूतांक. शेवटी म्हयनेभर ती जायनासतना जल्मल्ल्या बरी म्हाकाय तो दिश्टी पडलो. हांव जावं ते जावं, आमी सकयल परगट करता एकच आनी तुमी सतमात लायतेच. देवाचे उतरले. सरोवराच्या तळीक लागल्ल्यो 2 दोणी ताणें पळयल्यो. पाकी दोणींतले देंवून आपली झाडां धुतले. तांतले एक दोणी सोडून ती सिमोनची धुवन तळीक आमची कशी मुखार सुकून रावूंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोणींत रावन सुको लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. ताणें उलोवंक जातसर सिमोन सांगलें, 2 गूण उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची झाडां देंवय. तो सिमोन म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कसतले, पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ दवयता. जाळां उडयलीच मासलेची वटणी रास जाळांत सांपडली आनी जाळां पिंजून जालीं. तो दुसऱ्या दोणींत आसलेल्या आपल्या सांगात्यार येवन आपणा कुमक कडेची ताका हात भाशेन ताणें आपयली. ते आयले आनी सांगाता मेळोन दोनी दोणींनी ताणीं मासली बगली इतली की दोनी दोणी बुडोवंक जाल्यो. हे पळय, सिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सडशिलो पयस सुमिया, हांव एक पातकी मनीस. ताणीं धरलेली मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती सुमेस्त विस्मीस जाल्ले. तेच परी सिमोनचे वांटेली जावन आसलेले जेबेदाचे पूत जाकोब आनी जुआंवूय विस्मीस जाल्ले. तो जेजू सिमोन म्हणालो, भियेनाका, ह्या फुडां तूं मनशाक कापतलोय. दोणी तळीक हाडटासर चक्क सांडून ते जेजूचो फाटलाव करून गेले. देवाचे उद्धार हे. जेजू ख्रिस्त तुमच्या मुखार भुरग्यांनो, बाबा भयण्यो,
दृष्टिकोन व्ह्यू पॉइंट केदाय दोघांचे व्ह्यू पॉइंट समाज जे म्हणून ना समा असल्यार भोव बरे ना जाल्यार भोव कष्ट कोणी कडेन लढाई जाता म्हळ्यार ताणें सांगलें हाका समजना आनी सांगलें ताका समजना घरांत सुनेन सांगलें सासू मायक समजना सासू मायन सांगचें सुनेक समजना इस्कॉलांत हेडमास्टरान सांगलें टिचरांक समजना टिचरांक सांगलें हेडमास्टरांक समजना थोडे फावटी भुरग्यांनी सांगलें टिचराक समजना टिचरीक सांगलें भुरग्यांक समजना घोवान सांगलें बायलेक समजना बायलेक सांगलें घोवाक अशें जाल्यार भोव कश्ट आयच्या सुवातेंत पळया जेजू एक राब्बी मेस्त्री भोव बुदवंत आनी त्या वेळाचे लो स्टँडर्ड म्हळ्यार मास्क लिवपाक आनी तांकां केवळ उदका विशांत मास्क कशी करची केरळा दर्जे दिसाक दर्जे की रातीक दर्जे की सकाळी दर्जे की संजे वसजे की केरळा जाळवडीचे केरळा झाड दर्जे करताना वता जेजू एक सुताराचो पूत ताका मास्क लिवच्या विशांत कळिता ना आमकां कळिता पूण पेद्रूक मासली कशी केदळांतली गरजे ताका कळिता तो एक्सपर्ट सगळी रात पळया रातीक मासली पागोवंक आमकां कळ्ळें सगळी रात आमी कश्टल्या सगळी रात आमी वाट काडल्या कांयच धरुना खाली झाडां चोरयता जेजू दोनीर सोडलो आनी लोकांक प्रसाद दिवंक लागलो हे एक हांगासर देवाचें उतर आमी परगट्टा ही एक अवतारणा आसा वो एक आंबो परगट्टेची वेदी तशेंच दोनी टावन जेजू रोज वर्धा परगट केली ती एक वेदी कशी ताणें मानून घेतली लोक सत्तर ताका आयकतलो जायते जण ताचे लागीं हाडी हाडी येवन बरे जावन येतले आनी उपरांत जेजू पेद्रूक म्हणटा आगे झाड दनपारां म्हणटा दिसाक आतां झाड पळय तूं किम आवतोस म्हळ्यार तुजी झाडां मोड उदका उडय घाल पेद्रू एक फावटी वयर सकयल कोणा पडलो हांव उदकाक सांगा सोमनीस वो म्हाका आतां दनपारां येवन झाड उडय म्हणटा उपरांत पेद्रू जेजूक मान बागयता तो बुदवंत मनीस मेस्त्री म्हणून वळखता आनी ताच्या उतराक आयकून ताची दृष्टिकोन तो बदलिता नाजाल्यार ती वळखा लागलो तो बदलिता सरेंडर करता जायत हांव तुज्या उतराची समिया हांव झाड उडयता आनी तो परतून ती झाडां पुरो जाला मस्त पुरो जाला एका कुशीन दोग लागल्या जाता एका कुशीन पुरो जाला एका कुशीन वताची धाव तो झाडां उडयता आनी उडयलीच एक व्हड मास्तूची रास आयकलें झाडां पिजून जाली आनी एका कोणीच्या गाडी आपयलें मोकरांक अरे येया दोनी बुडोवंक जाली तितकी मस्त मेळ्ळी आतां पेद्रू ताचे व्ह्यू पॉइंट बदलिल्लें बरें जालें म्हण चिंता तो म्हणटा सुम्या हांव एक भक्ती मनीस म्हणून सुम्याच्या पांयांक पडटा आयच्या पयल्या वचपाक मंदीर सर्तीच्या त्या दोऱ्यांत सोग्यांत भरलें आनी इसाय प्रवादी सरपडलो आनी हांव अस्कत मेळ्या वाटाचो देवा लागीं ताणें म्हळें ताचें सुक्त वखद म्हज्या वटांनी हांवें जायते तरांचे खोबरो म्हज्या वटांनी घरांत गाय शिराक म्हज्या वटांनी हांवें बारीकपणाची उतरां उलयल्लीं आसात म्हजी वटां मेळ्ळीं जाल्यां म्हणटा आसतना देव ताका ताच्या दर्शनांत एक इंगळो हाडून वटांक लायता आनी ताची वटां नितळ जातात आयच्या दुसऱ्या वचपाक आमी आयकलें आपोस्तलां पैकी हांव निमाण कित्याक हांवें क्रिस्तांवांक दत दिल्लें पूण क्रिस्त म्हाका मेळ्ळो हांव सगळोच बदल्लो म्हणटा सांग पावलो मग
भयणीनो, केवळ आम्ही आमचे व्ह्यू पॉइंट बदलत आहोत तोवर देवाच्या कोण्यात फाळो दिवंक आमकां साध्य जाता. केवळ आम्ही हेरांक आयकत आहोत वा देवाच्या उतराक आयकत आहोत ते देवाचे उतर आमच्या काळजांत भर दिवंक शकता. केवळ आम्ही आमकांच देवाक समर्पित आहोत तोवर देव आमच्या जिवितांत अजापाक करूंक शकता. देव आमकां आपयत आसतना तूं बुद्दमोत रँक होल्डर म्हणून आपयना, पूण आपयल्ल्यांक देव बलिश्ट करता, बुद्दमोत करता, जाणवायेन भरता. देखून बापूय आपल्या कुटुंबा पासून देवा करता निवडी, कित्याक ताका कुटुंबाची जबाबदारी देवान सापयला. एका शिक्षकीक भुरग्यां पासून इस्कला पासून तिच्या वृत्ते पासून देवा करता निवडी ही जबाबदारी देवानच ताका दिल्या. एक ऑफिसाक काम करतालो प्रामाणीकपणी थंयसर काम करून तो जेजू क्रिस्त साक्षी दिता. आनी अशें देवाच्या उतराचे उजवाडान संवसार बदलूंक आमकां साध्य जाता. ह्या संवसाराच्या वडण्यान लागून आज देवकोणी मस्त उणी जाल्यात. देवकोणी जायत म्हणून एक पात्रापाकच आमच्या केसीन ड्रिंक्स लागले. कोण पाद्रा कळटा? कुंदापर आसलो पाद्रा आशिन. तो देव आपूण असो देव तो म्हणालो कोणी येवंक आयकना, खंय गेल्यार नेगेटिव्ह कोणी ना, हांवें कितें करीचें म्हणून म्हाका कळना म्हणालो. आनी वीस साहेबान केल्ल्या 5 वर्साच्या योजनांत थंयसर आमकां सगळो दीस तब्येती आसलो. सांजे तो म्हणालो हांव इगर्जेक वता, हांव भुरग्यां लागीं संवाद करता, कोणाक इंट्रस्ट आसा तांच्या कुटुंबाक हांव भेट दिता, तांचे लागीं संबंध दवरता, तांचे पासत हांव मागता. कोण शिक्षक जावं येतात खंयच्या कॉम्युनिकेशनाक वचून ताका मोना त्या विशयांत हांव काम करता. आनी आमकां तब्येती दिवंक आयलो म्हणालो आतां तुजीं जळां आनी पयस उरय. मोगाळ भाव भयणीनो, आमची काळीज देवाक उक्तें केलें जाल्यार देव आमच्या जिवितांत अजाप करतलो, आमचें जिवीत आशिर्वादान करतलो, बरोवन तुमच्या मापान तो आमकां दितलो. आमीन. विकास देवाक समर्था आपतो ताच्या उतराक आमी काम दिवूं, ताचे उतर आमच्या जिवितांत पाळून ताची सुवार्ता मिसांव बरें काम आमच्या कुटुंबांत आमच्या समारांत आमकां मेळच्या व्यक्तींतय आमी काम करच्या जाग्यार सतान नितीन प्रगटूंक आनी ताच्या मिसांवांत भेद वांटून घेवंक जाय अशें कृपा मागून घेवया. बाबा, आमच्या पवित्र सभेच्या स वडिलांनी तांकां दिल्ले आपणे खरेपणी स्वीकार कर, सोम्याच्या दिसा विश्वासपणे वता
जावा बाबा आमचे मागणे आहे बाबा आमचे मागणे आहे आमच्या देशाच्या सर्व केल्याने तांकां फाव केल्ली जबाबदारी मनान आनी गौरवान लेगून लोकांच्या उदरगती खातीर वावरूंक जाय आसली करता तांकां फाव करून मागता बाबा आमचे मागणे आहे कुटुंबां जिविताचे पिसां स्वीकार केल्ल्या कुटुंबांनी तांची जबाबदारी समजून घेवन कुटुंब तुजे मंदिर करच्या वावरान निस्वार्थपणी करसून तांकां उपेग कर म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आहे मोगाळा बाबा सर आमच्या भुरग्यांनी तांच्या संवसारी जिणेच्या पयल्या वेळार भावार्थान तिरासण सांबाळून मिसावांच्या स्पिरितान भरून गरजेवंत भुरग्यांक तांच्या उदार मनान तुमकेचो हात ताणी दिवन तांची काळजा मनात उजवाडय म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आहे तुझ्या उत्सवाक खाण दिवन सबारी तुझी गरज आसा दिवन सबारांच्या भुरग्यांनी युवजनांनी तुझे आपोवणे स्वीकार करून ह्या जाती आनी धार्मीक क्षेत्रात वावडी करून फुडें वचून उर्बा दिवंक मागता बाबा आमचे मागणे आहे मोगाळा बाबा सर आमच्या फिगरीच्या भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादाने कर तांकां शिकोवंक जाणवाय फाव कर तुज्या पुता जेजू बरी आमच्या भुरग्यांनी तांच्या वडिलांक खालसाण जियोवंक जिवितान बरे शगनांनी रुपीत कर समाजेन बरे भुरगे जावन जियोवंक तांकां तुजो आदार लागे म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आहे सगळीच्या भोवोगार बाबा तुका भेटोवंक आमी हाडला ती प्रार्थना मागणी धैर्य तूं मागून घे आमच्या काळजांत आसा ती मागणी आशा निराशा कश्ट तुका आमी समर्पीत आसतना तुज्या विसावांत आमी सतान मोगान तिकी उर्बेक वांटो घेवंक एका काळजाची एका मोगाची जावन जियोवंक आमकां तूं आदार दी ही प्रार्थना आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवान
तुझे हे बलिदान सर्व वेळा देवा बाबा मात्र सगळे जाऊन मागा मोगाळ बाबा आमच्या रचनावर सर्व जेसूचे मासे रगत करून आमकां ये बरी आमच्या सत्पुरीच्या पोषणात तुवें लायते जेवण आमच्या आत्म्याची सस्नाच्या जीविताचे पोषण जावन या मी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आमची काळजा उबारूया
पाटकाचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे कसत आनी सुमेस्त मनशांचं ते घडोवले हे म्हज्या बूड आसा घरांत. Born soul hallelujah. तुझे कार्य तुझे सर्व लोकांका भोग केले कार्य नसता आणि जेसूची पूर्ण निर्णय सुमिस्ता पवित्र तुम्हाला काय करताना आम्ही नम्रते मागता सर्वस्व पक्के पृथ्वीचे विस्तार भोवीस सुद्धाच करे आणि फ्रान्सिसच्या भगवान बाबा जेव्हा लायचं तुमच्या गोडे बाबा आणि सगळे आज तुला प्रापतिक प्रतिमोगान पाडले पुनर्जीवन म्हणून सोबत सदरून गेल्या त्याच्या बाबा बहिणीची प्राप्त कर तांकां आणि तुझे इश्टर मेल्ल्या सुमेस्तान तुझे परसरीत मुखार पळय भाव आम्हा सुमेस्ताची दया कर आम्ही मागता आमकां मुली देवाच्या सरही भगवान सुसेती सोपती भगवान नंदुका आणि सरकारी तुका मागवल्या सगळ्या भक्ता बरोबर शासनाच्या सुखान आमकां वाटवली तांच्या संगता तुझी महिमा गावून आमकां पावत कर Gesù Christa, Tias Gesù Sagata, Tias Gesù Tai, O Petratmechai Kuman, Sarvadveta Sarvandani Vaibautuka, Sasnacha Sasna. आमच्या सर्वंतराची आज्ञा मनात कारण शिकवले प्रार्थना दैव आता आमच्या सगळीच्या तुझे नाम पवित्र असावं तुझे तुझी खुशी सगळ्या खुशी सुखाचा आमच्या आणि आमच्या सगळ्या खुशीला देशाची पाठवतोस आणि आमच्या सर्वांच्या प्रियांकांनी दया करून या चिंता संस्थायांकांनी सर्वीचे बाब आणि आमच्या स्वतंत्रा जेसू ख्रिस्ताची येणे भरोसा नकलेल्या आमकां तुझे उदाहरणा पडतीस पात्रते सुदै आणि सर्व आकारांतली वाटली सोम्या जेसू ख्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुका शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या प्रार्थनाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रतेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी पोटांत सांबाळ तूं जियेताय आजून चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांच तुमचे सोबे आसो माया मोगसो आनी एक असो गुरू तुझा एकामेकाक शांती दी
ही देवाच्या मुखाची शेळी संसाराची पाप करता ती शेळीच्या जीवनात आपयलेली आमी ती जायती सुपारी तुमचे आशीर्वाद गावो येशू ख्रिस्ताच्या मोगान आणि शांती तुमकां धाडटा
Thank you.